Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. आयज एक मॅसेज म्हणजे आहा ते सोसायटीत म्हणल्यार अल्कोहोलिक एनोनॉमस हो एक ग्रूप आहा तो जायते बरे वावर करता आनी म्हज्या भुरगेपणांतल्यान हांवें हें चयलां की ते बरो वावर करता आनी आज खुशालकायेची खबर म्हणल्यार 45 years हे आमचे कन्सॉलेम ए ग्रुपा जाता आनी तर ह्या वेळार हांव देवाक आर्गां दिता हो बरो वावर ते करतात आनी एज अ मेंबर ऑफ दीस ग्रूप म्हजे जायते वळखीचे आसात आनी तांचे मदें हांवें पळयलां हो बरो वावर करतात आनी अदीक नेटान करचो अदीक लोकांक हेल्प करचें आनी जायते आमी सोसायटीक पळयना जायते ड्रग एडिक्ट जायते अल्कोहोल वाडत चडत आसात सो असले आमच्या भाव भयणांक आदार दिवचो आनी हेल्प करचें सो हेंच म्हजें मागणी. बरे तरेन सगळ्या गांवांनी एक जावचें प्रत्येक अल्कोहोलिकाक आज ताचो आदार मेळचो आनी तांच्या आदारान एक गोंयाक अशें राज्य जावचें की एडिक्शन जावचें न्हय. एवरी ड्रिंकींग पर्सन इज नॉट एन एडिक्ट हेंय आमी समजून घेवपाक जाय. बट फॉर एन एडिक्ट ही रिक्वायर्स हेल्प कित्याक थंय एक तरेचें एक मेंटल ऑब्सेशन मेंटल कंपल्शन जाल्लें आसता. तें मेंटल कंपल्शन कशें तरेन पयस दवरपाचें एका ग्रूप हाजो आदार घेवन पयस दवरूंक मेळटा आनी अल्कोहोलिक्स एनोनिमस हें कार्य बरे तरेन करता. अशें तांणी वावर फुडें चालू दवरचो. अशे ग्रूप प्रत्येक गांवांनी तशेंच मोठ्या मोठ्या हॉस्पिटलांनी उगडचे आनी प्रत्येक सफरींग अल्कोहोलिकाक ए मेंबर्सांच्या आदारान मेडिकल प्रोफेशनल्स हांच्या आदारान एक बरे तरेचें फ्युचर एक बरे तरेचें आयुश्य जगूंक मेळचें हेंच हांव तांचे कडच्यान हांव हांव एकू मॅसेज दिवपाक सांगता. आज कन्सल्टिंग ग्रूप अल्कोहोलिक एनोनिमसचो 45 years सेलिब्रेट करता. हांव दाखोवपाक सोदतां तुमच्या माध्यमांतल्यान की अल्कोहोलिक एनोनिमस एक संस्था आहा ती दर वर कांय मानना बट एकू जे कोण अल्कोहोलिक आहाय तांकां सांगता की डोर इज ओपन कम फॉर अल्कोहोलिक एनोनिमस आनी देर आर ग्रुप्स ऑन ऑल द विलेजीस ऑल द वर्ल्ड. सो हांव इतलेंच मॅसेज दिता जो कोण सफरींग अल्कोहोलिक आहा ताणें येचो आनी पळयचें आनी आपल्याचें लायफ सोबर वचचें इतलें हांव पयलीं थँक्यू. व अशा प्रकारचे जे काम करणारे जे लोक आसा ताका खंय तरी दिसता की बाबा आपल्याक सुदार जाल्लो आसा किंवा आपूण सुदारीक आसा दुसऱ्याकय सुदारपाचें आनी हें खूब बरें काम आसा तांचें. कारण शहाणे करून सोडावे सकळ जना अशें म्हणलेलें आसा आमच्या पुर्वजांनी. तर आपूण जर शाण जाल्लो आसा जाल्यार दुसऱ्याकय आपूण योग्य मार्गाक सत्कर्माक लावप अशा प्रकारचें जें काम आसा हे टिमीन जें घेतिल्लें आसा हेची टीम कांसावले खरें खूब स्तुत्य काम आसा आनी अशा प्रकारचें काम फुडें व्हरपाक आमी सगळ्यांनी फुडें सरपाक जाय. म्हाकाय ज्या वेळार अशा प्रकारची संदी मेळटली अवश्य हांव वेगवेगळ्या संस्थांनी काम करता सोशल ऑर्गनायजेशनान डेफिनेटली अशा प्रकारचें काम हांव करपाक सदांच फुडें सरतलो. आनी जो पर्यंत प्रत्येकाक दिसना की आपणी सोरो सोडपाक जाय आपल्या आपल्याक दिसना की आपणी सोरो सोडपाक जाय आपणी बरो जावपाक जाय आनी आपूण जर बरो जाल्यार बाकीचे सगळे बरे. आपूण जर बरो वागलो जाल्यार दुसरे आपल्या कडेन बरे वागता. हो एक सिद्धांत एकदम सिंपल आसा ह्या जगाचो. तो जर प्रत्येकान जर आपलो जाल्यार सगळें जग आपल्याकच बरें जावंक शकता. आपल्याक कोण वायट जावंक शकना ह्या जगान अशें म्हाका तरी दिसता. आनी अशा प्रकारचें काम आमी सगळ्यांनी फुडें व्हरप आनी योग्य काम आसा. एक क्षेत्र आसा की अल्कोहोल आसा अन्य ड्रग एब्यूज वेगवेगळे आसा. आमी जाणा गोंय आमचें राज्य जें आसा अशा प्रकारची एक सुपीक जमीन आसा कारण ट्युरिजम आसा आनी ताचेर सरकार वेगवेगळ्या प्रकारान आपलें काम करताच. पूण हे सरकार जेन्ना अशा प्रकारचें काम करता तेन्ना अशा प्रकारच्या संस्थांनी जर सरकारान हातभार लायलो जाल्यार ही जी अशा प्रकारची जी व्यसनां आसात तितूंतल्यान आमकां गोंयाक जशें उरता पंजाब जशें म्हणटा तशें जावपाक जायना म्हूण आमी सगळ्या वेगवेगळ्या संघटनांनी हातभार लावपाक जाय. तेन्ना अशा व्यसनांतल्यान आमचें जें यंग जनरेशन जें आसा पळय युवा वर्ग आसा जो असो खराब जायत चल्लेलो आसा व्यसना अधीन जाल्लो आसा ताका खंय तरी पयस करपा लागून आमी सगळ्यांनी एकत्र येवन वेगवेगळ्या संघटनांक हांव अपील करतो. लायन्स आसत रोटरी आसत किंवा अन्य सगळे संघटना वेगवेगळ्या क्षेत्रांनी काम करता सगळ्यांनी हातभार लावप सरकाराक. किंवा आमी सदांच म्हणटा की हांव सदांच सांगता देवळां खंयचो सरकार बांदना चर्च खंयची सरकार बांदना मस्जीद खंयची सरकार बांदना ती बांदता कोण पब्लीक बांदता आपल्या स्वताच्या पयशे एकठांय करून जाय. शाळा हे ते जे आमचे वस्तू गरजेचे आसता ते आमी सदां म्हणटा की सरकारान बांदप
हांव सदां म्हणटा ह्या सगळ्या हितून आमी सरकाराक हातभार लावपाक जाय जाल्यार जें शिक्षण घेवप कारण व्यसना आदी कित्याक जाता चडशे मनशाक अनएज्युकेटेड जाता शिक्षण ना गायडन्स ना त्या लागून आमी हें सगळें करतना तितकच बरें शिक्षणारय दिवपाक जाय बरें शिक्षण जालें जाल्यार हितूंतल्यान बेगीन मनीस मुक्त जावंक शकता कारण ज्ञान जें आसा पळय तें ज्ञानाचो प्रकाशांतल्यानच मनीस फुडें सरूंक शकता सो ज्ञान जाय म्हणून आमी सगळ्यांनी अशा शैक्षणीक दृश्ट्यान गांवां लोक सुदारतले कशे तांकां शिक्षण कशें मेळटलें आमी ह्या सगळ्या हेकाक आमी हातभार लावपाक जाय तितूंतल्यान व्यसनांय आमची व्यसना आदीन होणारे लोक जे आसा तेय कमी जावंक शकता सगळे हातभार लावंक शकता अशें म्हाका दिसता आजच्या दिसाक अल्कोहोलिक्स अनॉनिमस कन्सॉलिंग ग्रुप हांची 45 वर्सां कंप्लीट जातात आनी ही एक व्हड गजाल एक अल्कोहोलिक्स अनॉनिमस एक अशी संस्था आसा एक ऑर्गनायजेशन आसा जे वर्ल्डभर आसा तशेंच भारतानूय आसा आनी गोंयान बऱ्या तरेन चलता आज कन्सॉलिंग ग्रुपान 45 वर्सां कंप्लीट करप म्हणजे तांचो जो वावर आसा हो वावर एक खूब मोठो वावर एक क्रॉनीक अल्कोहोलिकाक किंवा एका एडिक्टाक कशे तरेन ते सांबाळून घेतात कशे तरेन ते एक नॉर्मल सोशल लायफ स्ट्रिमान हाडून दवरतात हाजें ते सामकें उदाहरण अल्कोहोलिक्स अनॉनिमस हाजें कार्य आज गोंयांत कंप्लीट स्टेटीन खूब मोठें आसा ताचे जवळ जवळ 80 ग्रूप आसात आज संपूर्ण गोंयांत ते पसरिल्ले आसा ताचें काम कितें तर ते प्रत्येक क्रॉनीक अल्कोहोलिकाक भेदभाव न करता इट इज ए पॉलिटिकल ऑर्गनायजेशन म्हणजे ताका रिलिजना बद्दल कांयच ना ते खंयच्याच इन्स्टिट्यूशनाक तेंको दिनात किंवा आपले केन्ना कसले प्रपोजल घालिनात तांचें फक्त एकच काम की कशे तरेन एका अल्कोहोलिकाक किंवा एका एडिक्टाक सोऱ्या पासून पयस दवरपाचें आनी एक तरेचे इट इज कॉल्ड समथींग कॉल्ड एज अ सावंड थेरपी दुसरे टायप ऑफ अ ग्रूप थेरपी जेन्ना अल्कोहोलिक्स एनॉनिमस हांच्या ग्रुपान एक बेबदो येता त्या वेळार ते एकामेकाचे एक्सपिरियन्सीस शेअर करून एकामेकाच्या आदारान ते त्या दिसाक तो पयलो सोऱ्याचो घोट घेतात आनी अशें करून न्ही दे कीप वन डे एट अ टायम म्हणजे प्रत्येक दिसाक तो सोरो घेना आनी अशे तरेन ते एक सोबर जीवन जगतात पयलींचे जितले तांणी जे काही केलां न्ही ते सगळे विसरतात इट इज लायक हिस्ट्री दे डोंट बिलीव इन हिस्ट्री दे डोंट बिलीव इन फ्युचर दे बिलीव इन द प्रेझेंट म्हणजे आजच्या दिसाक सोरो घेवचो ना हो तांचो एक हे आसता सो अशे तरेन